का? असं जर चाललं तर मग गोव्याला येणार कोण? IT आधारित पद्धती वरवीं स्वयंचालित दंड जारी करपा विशयी आरोप उक्ताडार आयिल्ल्यान पत्रादेवी हांगा वाहनांच्या तपासणीचेर हुस्को उक्तायला. मिशनाचे थळावे प्रतिनिधी राजन कळगाकर ह्यांनी या सुवातेक भेट दिवन वाहन पडताळणी आणि वाहन चालकांक आणि व्यावसायिक वाहन मालकांक जारी केल्ले दंड SMS तयार करपाच्या प्रतिक्रियेचे निरीक्षण केला. एका घडणुकेत गोंया भितर सरपी एका पर्यटकांक वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र आसून लेगीत 10,000 रुपया दंड भरिल्ल्यान यंत्रणेच्या अचूकतेचेर प्रश्न उपरासल्या. अंमलबजावणी यंत्रणेक गैरवापर व तांत्रिक त्रुटी आशिल्ले आरोप करून जर असे प्रश्न कायम उरले जाल्यार पर्यटक गोंयान कशे येतले असो प्रश्न करून तेणी गंभीर हुस्को उक्तायला. पत्रादेवी हांगचे IT चेकपोस्ट बेगोबेग बंद करच्या वा पर्यायान दंड आणि प्रक्रिया विशयी लोकांक मदत करपाक आणि म्हायती दिवपाक एक डेडिकेटेड हेल्प डेस्क स्थापना करचो अशी मागणी तेणी केल्या. आज आम्ही पत्रादेवी येयल्यात. विषय एकदम गहन असा. खरं म्हणजे हो प्रॉब्लेम इतलो हे जालेलो असा की प्रत्येक हैसरले स्पेशली आमच्या गावातल्या लोकांक पयलीं सफर जावपाक जाल्यात आमी. कारण जो ह्यो कितें आसा तेजे न्यू टॅक्नॉलॉजी वापरल्या सरकाराचे तेचे आमी वेलकम करतात, प्रश्नच ना. पण ह्या टॅक्नॉलॉजीचो फायदो आमच्या लोकल लोकांक कितलो आणि तोटो कितलो हेचेर विचार करपाक जाय. आमी खरें म्हणजे पेडण्याचे लोक मॅक्झिमम खरेदी करपाक येतात बांद्यार, जो एकदम कनेक्टेड आणि बरो बाजार सादारण. किंवा बांद्याचे लोक पण हितूर येतात. आमचे 4 फावटी ह्या रोडा वयल्यान गाडयो वयतात. आमचे गाडयो फार जुन्यो असतात, 10 वर्सां 15 वर्सां. तेचे कितें तर PUC नासतले कितें आसतले, तेची किंमत त्या गाडयेची 2,000 ते 5,000 आसतली. पण ह्या आमच्या लोकांक जर चलन्स येवपाक लागले ते 10,000 20,000 हजाराच्या एमावंटाचे येयलेल्या. एक तर PUC ना म्हणून आणि कितें ना, लायसन ना, हेल्मेट ना, अशें जे येता ती भरमसाट. पण मजा म्हणजे कितें, येयले चलन थंयसर एक मनीस ताका गायड करपी कोणच ना. म्हणजे बाबा कशें कितें आहा, हे आमच्या लोकल लोकांचो प्रॉब्लेम आहा. सो सरकारा कडेन हांव मागता, जर हे चलन हे येतात, जर कितें येतात त्याच्यासाठी एक प्रिकॉशनल एक वर्कशॉप किंवा जागृतताय आमच्या पेडण्याच्या लोकांसाठी पयलीं दिवचीच. आणि जेणे करून ती जागृताय जातली आणि मागीर तुमी इफेक्टीव करा, म्हणजे तेजेर हरकत ना. हो जालो एक लोकल लोकांच्या गाड्यांचो. आज आमचे पत्रादेवी ही वेलकम करण्यासारखी गोष्ट असं गोव्याच्या राज्यात येणारे बरेचसे भरमसाठ जे आमचे टुरिस्ट येतात ते हैसर येतात. त्यांचा प्रॉब्लेम जाता, तांकां कडेन खंय धड खबर आसा ना कितें आसा. जेन्ना गाडी वयता लगेच त्याचे पेपर आसतना सुद्दां ताका ते चलन येयलेलें आसता. ताका ते दाखयता दिसता तो सरप्रायज जाता आणि तो हडू सहज हय फिरता कोण हा कितें आसा. आतां आमच्या समोरच एक मनीस महाराष्ट्राची गाडी येयल्ली, ताका चलन येयलें PUC ना म्हणून तुका 10,000 चलन. तो हडू येयलो RTO कडेन येयलो. RTO ऑफिसराक त्यांनी विचारले. RTO म्हणटा म्हजे कडेन काय ना, पुलीस म्हणटा म्हजे कडेन काय ना, म्हाका खबर ना, तुवें ते फारीक करूंक जाय. म्हाका दिसता ह्या सरकारान आमच्या स्पेशली ह्या हैसर एक कावंटर अपॉइंट करचे. तुमचो कावंटर जर तुमचो जर ऑफिस जर पणजे आसलो राजधानीत, जर तो कनेक्टेड आसा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक, ट्राफीक सेलाक आणि IT डिपार्टमेंटाक, तिनूय सेल, त्यांचं तिनूय सेलाचो एक कावंटर हैसर आसतो, जेणे करून ते कम्युनिकेशन जावन तांकां सांगूं शकतात. कित्याक ह्यो जो पोल्युशन असले त्याचे स्वता कडेन आसलेले तेची हार्ड कॉपी आमी पळयली, ताका ते अपलोड हे ते करपाक सगळ्यांकच कळटा अशा गोष्टी ना. सो त्याच्यासाठी ही यंत्रणा हैसर सरकारान बसोवपाची ही म्हजी आमच्या मिशन फॉर लोकल ट्रान्सपोर्ट ताका मागणी आसा. आणि स्पेशली माझ्या पेडण्याच्या लोकांच्या गाडयांसाठी ह्याच्यासाठी जागृताय करपाची खूप गरज आसा. ह्या तिनूय सेलांनी येवन आमच्या हैसर पत्रादेवी, पेडणे, धारगळी सारख्या गावांत ही जागृताय मोहीम राबोवची. आम्ही सुद्धा त्यात सामील जातले आणि लोकांच्या नजरेक हाडून दितले. आयज युग आसा IT डिपार्टमेंटाचो मान्य करता, पण तेचो दुरुपयोगच जावंक जायना. जर तेचो दुरुपयोग जाता जाल्यार लोक रस्त्यार येवपाक वेळ लागचो ना आणि आमकां ताका साथ दिवचीच पडटली. ताका लागून सरकारान इमिजिएटली जागृत जावन हे कावंटर्स उबे करचे, ही म्हजी तेंच्या कडेन प्रांजळ मदत. आमी पत्रादेवी चेक पोस्टार आसा. आमकां अशें जाणून येयलें की हांगा जो स्कॅनर आसा ती व्हेकल पास जाल्या उपरांत भरमसाट चलनां येवपाक स्टार्ट जाल्ली आहा. आतांच आमी एका टुरिस्टा कडेन उलयताले, तर तेचे PUC आसा, व्हॅलीड आसा PUC, तरी ताका 10,000 फायन येयल्या. आनी ताका आतां त्या टुरिस्टाक तो वचपाक कोल्हापूर कशें कितें ती कशें करप हे प्रश्नचिन्ह आसा. मागीर त्या इन्स्पेक्टराक त्यांनी विचारले कशें करप, तर तेंचें ऑफिस आहा पणजे आनी हांगा तेंचो कोणूच ना. मागीर ताका तो ऑनलायन म्हणटा, तो एपार हें कर म्हणटा, ते हें करता ते करता म्हणटा. तेंचे वचप रावतले, फुडलीं कामां आसता आनी कितले वरां हांगा रावप ह्या
आता ह्यो उन्हाळो असो आहा की हांगा रावप पॉसिबल ना, जी गरमी जाता तरी ते बाबडे हांगा ट्युरिस्ट इल्ले तळतळटात. हेही आमी म्हणटा, आमी वेलकम करता ट्युरिस्ट लोकांक, आनी हांगा ट्युरिस्टांचे हाल हे घालतात. आणि आमकांय हांगा पेडण्याच्या लोकांक 20-20 हजार फायनी येयल्लेले आसा. आणि हे बारीक ही गाडी येता एक व्हॅल्युएशन आहा 10,000चे, टू व्हिलरीचे एक सेकंड हँड आसा जाल्यार, आणि तेका चालावं येता 20-20 हजार. ही दुःखाची गजाल आसा. ही ताबडतोब बंद करूचे, आणि नाल्यार हांगा तरी कोण तरी बसवचे. ही आमची मिशन फॉर लोकल मागणी आसा, ती ताबडतोब बंद जावचे. आणि ते IT सेला अंडर ह्यो ज्यो गोंयान गाडयो येतात तेंचे जर सगळे पेपर जर सारखे ना त्याच्यासाठी त्यांना फायन येतात. खुबश्या लोकांक आमी आतां हांगा तरी उबे आसात. आमकां अशें निदर्शनां जालें की काही लोकांचे डॉक्युमेंट्स रेडी आसात पण तांकां फायनी आयली. मग त्यांच्यानी कोणा कडेन एक्झॅक्ट एप्रोच जावप, कोणाक ते चालाव जावप की आपले पेपर सारखे आसात हे कोणाक दाखोवप, हो एक मोठो प्रश्नचिन्ह हांगासर तयार जाल्लो आसा. कारण IT सेलाचे ऑफिस हे पणजे आसा. हांगासर ह्या लोकेशनाचेर तेंचो कोणच मनीस ना. किंवा जर कोण इन्क्वायरी करतलो किंवा आनी कितें करतलो जाल्यार कोणच मनीस ना. सरकारान त्वरीत हांगासर एक सेपरेट एक तेंचो सेल ओपन करतलो, जेणे करून कोणाचे डिस्ट्रिक्ट हे आसा तर तेंचे निदान थंयसर दाखोवपाची. आयज RTOची अशी हे आसा की आयज नंबर प्लेट तो सारकी ना, HRCC नंबर प्लेट जर ना तेका सुद्दां तालाव येता. पण हांव तुमकां सांगूंक सोदता की आमचे सुद्दां गाडयो आसात, आणि जे नंबर प्लेटीचे सरकार मान्य ज्यो नंबर प्लेटी आहात ह्यो नंबर प्लेटी जर तुमकां जायो जाय. माझी एक आयशर गाडी आहा. हांवें जेन्ना पासिंग गाडी केली तेन्ना माझी नंबर प्लेट तिथं येतले लोकेशन जेन्ना दाखयलें, हांवें 1250 रुपया भरले. लोकेशन आमकां 2 दाखोवपाक लागले, एक बेंगलोर आनी एक बेळगांव. आता बेंगलोर आनी बेळगांव आमी आमचे ट्रक व्हरान ते नंबर प्लेटी लावच्यो काय, हो मोठो प्रश्न आसा. आणि थंय जर गाडी आनी ते सील करून नंबर प्लेटी लायतात. हांगासून 3 राज्याचे परमीट टॅक्स भरून आमी ते बेळगांव नाल्यार बेंगलोरा गाडयो व्हरून ते फक्त नंबर प्लेटी लावच्यो काय. निदान सरकारान आपली जी काय हे आसा ती पहिली आधी व्यवस्थित करची, त्याच्या उपरांत हे आपली ही जी काय लफडी आहात ती चालू करची. दुसरी गोष्ट आमच्या अशी निदर्शनां आयली की हांगासर पत्रादेवी हांगासर जे ट्युरिस्ट येतात आणि कोण येतात तांकां बाबड्यांक कांय खबर नासता. ते हांगासर पयलींच जर बेजार जर जाली तर हांगासरूनच ते परतून वचपाची शक्यता चड आहा. ताका लागून जे हे आसात सोयी आसात ते त्वरीत हांगासर सोयी करचे अशी माझी एक त्यांच्या कडेन कळकळीची मागणी आसा. आता आणि परत नाटक सुरू हे जाताना 10,000 येताना 10,000, 20,000 फाईन लागला मला. आम्ही ते काय एग्रीमेंट परत बसवतो. माझ्या पूर्ण ट्रिपचे खर्च पण 20,000 आला नसेल. हे बोला असं जर चाललं तर मग गोव्याला येणार कोण. आता किती आला फाईन एकूण सगळा? 20,000. 20,000 PVC नाही, PVC आहे तुमच्याकडे? 12/5/2026 पर्यंत आहे हा PUC. आणि गाडी नंबर MH51A0216. आणि तुम्हाला आम्ही व्हिडिओ पण दाखवू. ह्याच नंबरनी आम्हाला फाईन पडलेला आहे मगाशी, म्हणजे 2 दिवस पूर्वी. आणि आता पण नॉट अप्रूव्ड म्हणून आलेला आहे, PUC एक्सपायर्ड म्हणून. तर सामान्य एक्सपायर्ड म्हणून आलं म्हणजे अजून ते सामान्य लोकांनी कसं करावं मग यांनी असं केलं? 20,000 फाईन बसल्यावर कशाला गोव्याला कोणी यायचं पुढच्या? तुमची मागणी काय आहे? जोपर्यंत सारखं होत नाही तोपर्यंत काढून टाकावं, बंद करून टाकायचं. पुढं कोणतं ठेवा नाही रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो लगेच तुम्हाला हे करून देईल की बाबा व्हॅलिड नाही. ते बोलतात ऑनलाईन करावं लागतं 12 तासाच्यात, अदरवाईज ऑनलाईन पण नाही झालं पणजीला यायला लागेल. पणजीला कशाला तुम्ही पणजीला येणार, मुंबईला तालाव कधी आला तुम्हाला? परवा दिवशी आलतो. परवा दिवशी आलतो म्हणजे आज येताना आला तालाव. आम्हाला वाटलं इथेच करायचं असेल ती, त्यावर काय प्रोसेस लिहिली नाही काय नाही. 10,000 रुपये कमी झाले काय? काय म्हणता याच्याविषयी तुम्ही? एवढी आता रक्कम तालाव म्हणजे कोण तर पाहिजे ना इथे व्हॅलिडेशन करायला. ऑटोमॅटिक सिस्टम मध्ये फॉल्ट असेल तर काय करायचं? तुमचं डॉक्युमेंट असताना आपल्याकडे PVC आहे ना सर्टिफिकेट गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचं, तर ते जर सिस्टम मध्ये फॉल्ट असेल तर सगळ्यांना 10,000. पण नंबर जो आहे ना डिस्प्ले पण झाला नव्हता आमचा लवकर. 3 गाडी आमच्या पुढे गेले होते तरी त्याचा नंबर म्हणजे नंतर डिस्प्ले झाला होता. आम्ही डिजिटल नंबर झाला नाही, डायरेक्ट 10,000 रुपये फाईन आले. अवघड आहे साठी पण 10,000 हे व्हॅलिड नाही आहे ना. 1,000 रुपीज तुम्ही बघितलं तर 1,000 रुपीज आहे. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.